मोगाड बोबळिंदो आतांच आमी उतरां आयकुल्यांत वांजेलांतलीं एक तरनो भुरगो तरणाटो जेजूशी आयलो आनी विचारूंक लागलो, हांवें सासणां जिवी जोडपाक कितें करूंक जाय? आनी जेजून ताका म्हणलें, आज्ञा पाळ. तूं जिवितां भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा पाळ. आनी तो विचारता, खंयच्यो त्यो? आनी जेजू म्हणटा, जिवेशी मारूं नये, फोडदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोती ग्वाय दिवं नये, जे बापायक आनी आवयक मान दी, आनी जो मोग कोत्ताय तो सोजे पेल्याचो कोर. आनी तन्ने धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, हे सगळे आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सुपून जाची कुशी आसत जाल्यार वच, तुजे लागीं आहा तितलें वीक आनी दुबड्यांक दी, आनी तुका तेवो मेळटलो. तो कसल्या मनान येयल्लो जेजूशी? कायदे खंयचे आनी कायदे पाळूंक जाय? कसले कसले कायदे पाळूंक जाय? इतले कायदे आसले फारिजियांनी ताका दाखयल्ले, तांतल्यानी आनी खंयचे काडूंक जाय? हे मनान तो आयिल्लो. आनी जेजू ताका सांगता, कायदे पाळ. आनी जाणां, 10 मानामेंत देवाच्या मानाक पयले 3 उरलेले पेल्याच्या मानाक. पूण जेजू देवाच्या मानाक आहा ते उलयना, कांयच उलयना. पयलो दुसरो तिसरो उलयना कांयच. पयलो दुसरो तिसरो मानामेंत सुरू कोत्ता 5वो मानामेंत, 4थो पासो उलयना. सुरू कोत्ता 5वो मानामेंत, जिवेशी मारूं नये, फोडदुवार करूं नये. म्हणूच हें जेजू सुरू कोत्ता. आनी लास घालता, आवय बापायक मान दी. कित्याक सांगूंक सोदता जेजू? पेल्याची म्हणल्या भाशेन पेल्याच्या मानाक हे मानामेंत केल्ले आहा ते पाळ. आनी तो म्हणटा, हांवें पाळ्ळें सगळे, आनी कितें उणें आहा? तो रावतालो जेजू आनीक ताका कायदे सांगतलो काय म्हणून, आनी कितें कायदे सांगतलो काय म्हणून. ताजे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, बिणान जायती गिरेस्तकाय आसली. पूण खुशाल नासलो भितरल्यान. इतलें आसोनूय खुशाल नासलो, बिस्तो जेजूशी येवंक ना तो. ताका दिसलें कितें तरी आपणा उणें आहा जिवितांत. आनी इतली गिरेस्तकाय आसून खुशालकाय नासली ताका. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, तुजे लागीं आहा तें वीक आनी दुबड्यांक दी. जेजू सांगूंक सोदता, तूं तुज्या वस्तूंचो पेल्याचो मोग कोत्ता, तुका स्वर्ग मेळचो ना. तूं तुजो पेल्याचो तूं चड मोग कोत्ता, तुका स्वर्ग मेळचो ना. हें जेजू सांगूंक सोदता ताका. पूण जेन्ना ताजे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, तो दुखी जावन गेलो. हें म्हज्यान करूंक जावचें ना. दुखी जावन गेलो. तर भयणान बांदू, खुशालकाय आमकां दिना आमची गिरेस्तकाय. आमी जाणा जाकेवसाची खबर आमी आयकुल्या. जाकेवसाक सगलें आसलें, सगलें. पूण भितरल्यान खुशालकाय नासली तेका. कित्याक? ताणें आयकल्लें जेजू खुशालकाय दिता, लोकांक खुशाल कोत्ता म्हणून. आनी जेजू एका दिसाक त्या फाटी पासार जावचो आसलो, निमणे पावटी पासार जावचो आसलो. आयज तर जेजू म्हाका मेळो ना आनी मेळचो ना. आनी आदी फुडेंच झाडार चडटा, रुमडेच्या झाडार चडटा आनी थंयसर रावता. आनी जेजू पासार जाता तेन्ना जेजूची नदर ताचेर वेता. आनी जेजू गोमताची खबर गोमता. आनी कांयच म्हणिना, कांयच चारिना. जेजू जाकेव, हांव आयज तुमगेर येता. इल्लेंच म्हणटा, हांव तुमगेर येता. आनी जाकेव रावना, घरा वेता, बरें जेवण कोत्ता. आनी जेजू थंयसर वेता आनीक त्या घराक शांती येता. आनी घराक शांती येता तेन्ना कितें म्हणटा जाकेव?
म्हजो अर्दो वांटो ग्रेस्कायेचो हांव दुबड्यांक दिता. आनी कोणाक हांवें फटयला जाल्यार 4 पावटी पोतून दिता. आनी जेजू म्हणटा, होय आब्रामाचो पूत, आयज ह्या घराक शांती आयली, खुशालकाय येयली, खुशालकाय येयली. तर आमकां खुशालकाय बिणान बांदो काम थ्रू जेनरोसिटी. दुसऱ्यांक बरें करप, दुसऱ्यांक दिवप, दुसऱ्यांक खुशाल दवरप, हें जण आसा देवाक बरें दिसता, देवाक बरें दिसता. तर आयज आमी हांगा बागुंत फ्रांशेवेराच्या पांयाशी आयल्या. आमचो गोंयचो साहेब तो, आमी शेतकामती, सगळे आमी शेतकामती. आनी आमकांय जायतें शेत आहा. म्हजी आवय शेतकामती, शेतकामती. आमचे सिमनारी पयशे दिवपाक पयशे नासले, सालिगांवय पयशे नासले आनी राशोलूय पयशे नासले. आमी तांदूळ दिताले. आमकां आमच्या शेतांत पिकता ते शेतांत आमी दोनी सिमनारी तांदूळ दिल्यात बिणान बांदून. तांदूळ शेतांनी आमी काम केलां आनी तांदूळ दिल्यात बिणान. आमी शेतकामती. आनी आयज आमी आयल्या वर्सावळीची आमची रोमार घेवन बागुंत फ्रांशेवेराच्या पांयाशी. कितें सांगूंक, पयली स्वातिताचे उद्देशीन देवाक आर्गां दिवपाक आमकां शीत कोडी दिली देवान. दिसपोटी आमकां शीत कोडी दिली. हेच्या पासत आमी आर्गां दिवंक आयल्या. दुसरें आमी मागूंक आयल्या, आमी हें शेत रोयल्या, रोयल्या आमी शेतां. तें आमची राख आनी सांबाळ. जाल्यार आमचो शेतांचो बेजमेंत राख आनी सांबाळ. कीड पडोवंक दिनाका, कोणोस पिड्या जावपा दिनाका, हें मागूंक आयल्या. आनीक फुडें आमी मागूंक आयल्या, सायबा हो दिसपटो गिरायस आमकां सदांच दी. ही शीतकोडी आमकां सदांच दी. गोंयकारांची शीतकोडी आमकां सदांच दी. आनी जेन्ना बिणान बांदू जेजूक बरें दिसता, जेनरोसिटी दुसऱ्याक दिवप, हें जेजूक कोरणी बरी दिसता. आमी ना तेका वांटपाक, जाका जेवंक ना, जाका खावंक ना, ताका उणें आहा ताकाय आमी कितें पिकता तें, वा आमच्या लायक कितें आहा तें ताकाय वांटपाक हें देणें आमी मिसांत मागुया.